बसीवाले असतात बसीवाले असतात 6 लोक जाणार 7 लोक तरी त्यांनी 3 स्पीड ब्रेकर घातले हांगा स्पीड ब्रेकर फुडें स्पीड ब्रेकर म्हणजे कशेंय करून ह्या टॅक्सीकारांचे पयशे घेवपाकूच जाय आनी वयल्यान तो आमकां सांगता तुमी आमचे म्हणटा कोणूच न्ही तुमी म्हणटा हांगा रावन कसलोच फायदो ना तुमी सरकाराक येता सरकाराक आमी सांगता म्हणटा हे जे पयशे घेवपाचे आसा सरकाराक गो हेड एके वाटेन म्हणटा टॅक्सीकार लुटता तुम्ही सगळ्या मिडियांनी चिंतपाक जाय आमी चोर कितें जाता 1200 रुपया जर आमी घेता सर आनी ड्रॉपाक जर गाडी वयता जाल्यार 200 रुपया तांकां दिवपाचे 200तले 1000 रुपया उत्ता 1000तले 500 रुपयाचे पेट्रोल घालपाचें आनी 500 रुपयाचे मेंटेनन्स करपाचे गाडी पण आमकां उत्ता कितें सर आम्ही हो प्रोटेस्ट घेवन येवना सर आम्ही सराक रिक्वेस्ट करूंक आनी काय न्हू सर एक 4-5 जाण वयता नाल्यार 7 जाण तरी 8 जाण वयता सर सराक रिक्वेस्ट करता काय ओके थँक्यू वेरी मच जाता जाल्यार पळय आमचो सर काय ना इतलो सर पिकअपाचो आनी ड्रॉपाचो इशू आसा आनी सर आमची मातशी मॅसेज कन्वेन करा डिमांड आमचें कांय ना डिमांड म्हणजे कितें पळय जी 2 मिनटां दिता आमकां पळय ती आमकां 2 मिनटां पावनात 2 मिनटांक एअरपोर्ट आमकां चार्ज करता 210 रुपया आनी जर तर 4 मिनटां जाल्यार 420 रुपया करता म्हाका सांग गॅस्टासून पयशे कशे घेवपाचे GMR अशें उलयलें तो म्हणटा तुमी गॅस्टासून पयशे घेया म्हणटा हांव म्हणटा गॅस्टासून पयशे घेवपाचे आमी मरे जाल्यार तूं तिणें बोर्ड मार आनी तूं एक्झीट पॉयंटार तूं पयशे घेवना काय जेन्ना गॅस्टा भितर सरता पळय तेन्ना तूं गॅस्टासून 200 रुपया घेते पण आयज तुमी सगळ्यान मिडियांनी पळयलें आसतलें सगळे वयता तिकडे आमकां चोर म्हणटा पूण कित्याक चोर आमी लुट्टा तुमी मरे चोर आमी 1200 रुपयांक एक भाडें घेवन वयता 1200 रुपयाचें भाडें ते 200 रुपया तेका फारीक करचें उत्ता आमकां 1000 रुपया 1000तले 500 रुपया वयता आमकां पेट्रोलाक 500 रुपया दिवंक जाय म्हणटा ड्रायव्हराक इन्स्टॉलमेंट भरपाचो कसो खंयसरूच आमकां जगपाक दिना सो आमी गोवोरमेंटाची रिक्वेस्ट आहा आमची मागणी आयकून घेवची आमी हांगा मोर्चा बीन कांय घेवन येवंक ना पूण एवरी टायम तुमचे मोपा असोच जाता मरे इश्यू पार्किंगचो कितें एवरी टायम म्हणजे कितें जाल्ले अशेंच न्ही रिजॉल्व जाले परतो न्ही आतां इश्यू रिजॉल्व म्हणटा ते केन्नाच जावंक ना कित्याक आमी कितें घेता आमी थंय वयता तेंचे कडेन मागणी मागता ते आमकां 2 दीस दिता 4 दीस दिता आमी गोवोरमेंटाशी उलयतले म्हणटा पूण ते उलोवप केन्नाच जायना आयजूय आमी थंय गेल्ले आमकां तो 7 दीस मागता सो आयजूय आमी ताका आतां 7 दीस दिले जाल्यार आमी टॅक्सीकारांक तर सगळ्या घरा धाडले फाल्यां परत तेंचे स्टार्ट जातले मागीर हे टॅक्सी कोणूच कोणाचेर विश्वास दवरिना आयज तुमी पळयल्या कितलो लोक आहा तो टॅक्सीकाराचे कित्याक एकामेकांक विश्वास दवरिना पळय भाई इशू कितें जाला ना तूं हो सकाळीं भाई आमच्या वांगडा आसलो थंयसर एवरी डे तुमी पळयता आसतलो की मोपा एअरपोर्टा वयल्यान व्हिडिओ येता तुमकां कोण टॅक्सीकार थंयसर ब्लॉक केले आनी कितें केलें तो कित्याक लागून करता तो म्हणटा कस्टमराक सांगता की बाबा 210 रुपया तूं दी तो म्हणटा आपूण दिना तो थंयच देंवयता ताका तो फास्ट वयता मागीर कस्टमर कितें म्हणटा आपल्याक डेस्टिनेशनाचेर सोड एअरपोर्ट डेस्टिनेशन तेजें आमी एअरपोर्टार सोडूंक रेडी आसा भितर पण 210 रुपया तूं दी तो म्हणटा आपूण दिना मागीर कितें करचो पडलो ताका थंय देंवचो पडलो आतां हो इशू कितलो तेंप जालो पेंडींग आसा आमचो 2 मिनटांनी कितें जाता तुमी सांगचें 2 मिनटांनी कितें जाता 2 मिनटांनी कांयच जायना आमी ताका कितें सांगलें की बाबा ती 2 मिनटांची आमकां आसा पळय ती 10 मिनटां दी पिकअप करपाक ड्रॉप करपाक हितून कशें आहा पळय स्पेशल चायल्ड आसता केन्नाय धाकटी भुरगीं आसता आतां एक 6 सीटर गाडी आसा अर्टिगा आसूं जाल्यार इनोवा आसूं तिका ड्रायव्हर देंवल्या शिवाय फाटल्यान बसता ताका भायर काडूंक मेळना थंय 3 मिनटां आमची वयता ती 3 मिनटां गेली जाल्यार थंय 5 मिनटां जाली कस्टमर म्हणटा आय हॅव ऑलरेडी पेड यू म्हणटा आनी एक थंय मेन कितें आतां थंयसर नेट ना तेन्ना पळय गुगल पे आमी करूंक वयता पळय तेन्ना तो गोवांत रावता जो मेरेन पयशे मेळना तो मेरेन तुका भायर सरोंक गावना भायर सरलो तूं जाल्यार पयशे येना जाल्यार तूं गेलो कित्याक तुमी पळयलां आसतलें ऑनलायन केलां आनी कितले फ्रॉड जाला आतां आमकां खूब जाण डिसेंबरान सुद्दां टुरिस्टांनी सांगलें ऑनलायन हॉटेल बूक केल्लें पयशे गेले हॉटेलूच ना कालांगूट खूब गोश्टी घडल्या अश्यो म्हणून आमी कितें सांगलें आमकां तो इशू नाका हो इशू आमी तेणी आमकां कितें जालें GMR कडेन आमची बरी फेवरेबल मिटींग जाली सगळे DYSP आसले SP आसले सॉरी PI आहलो थंयसर तेजे कडेन आमचें बरें उलोवप जालें आनी इवन तो GMRाचो जो आसा पळय तेणी सुद्दां आमचे कडेन बरें भितून हें केलें तो म्हणटालो कितें जो मेरेन CM कडेन मिटींग जालो तो मेरेन आपूण 5 मिनटां तुमकां दिता पीक आवर्स बीन तेणी काडले आनी 5 मिनटां दवरल्या आतां 5 मिनटांनी कितें जातलें तूं सांग आतां बसीकूय 5 मिनटां दवरलेली आमच्या कडेन आयज सगळे आहले
आमी टॅक्सी कार आहले, रेंट कार आहले, मिनी बसवाले आहले, व्हडले बसवाले आहले, सगळे जाण आहले आमी. आतां येतले ते कित्याक जेवना आमी आजुनूय जेवना. आतां हांगासर आमी लोक इतलो व्हडलो आडो कित्याक घालतात. आमी हांगासर मोर्चाक घेवन येवना. आमी सराक रिक्वेस्ट करूंक येयला, सर जाता तितले बेगीन इश्यू रिजॉल्व कर. आमकां थंयसर 10 मिनटां जाय. पिकअप पॉयंटाचेर 10 मिनटां, ड्रॉप पॉयंटाचेर 10 मिनटां. आनी तेंच्यांनी कितें केलें पळय, 2 मिनटां करतात तेंच्यांनी 4 स्पीड ब्रेकर घातले. 4 स्पीड ब्रेकर घातल्यार कितें जालें, थंय 4 मिनटां गेली. दुसरें कितें वेर एंड टेर गाडयेचे तूं पळयत न्हू, ते 200 रुपया पेक्षा 800 रुपया सस्पेन्शनाकूच वयतले आमकां. आमी तेवूय रिक्वेस्ट केले ताका, तो रेडी आसा काडपाक. तेणी म्हटलें कितें, सपोज जर तुमी सगळे ऑर्गनायज जाल्यार आपूण काडटा विदीन 24 आवर्स. तेजे कडेन बरी भासाभास जाल्या. तीच आमी भासाभास आतां CM सरा कडेन करूंक सोदता. कित्याक अपॉइंटमेंट घेतल्या तुम्ही सीएम पळय एपॉयंटमेंट आमी घेवना. आमी एपॉयंटमेंट थंयसर आहले. थंयसर कितें जातलें जाल्यार आयज पळय न्हू तें सांगूंक जायना आहलें. मात आमी भुरग्यांक सगल्यांक कंट्रोल केल्या. वा तशें करूंक जायना. इवन आमचे पळय थंयसर देवळकार साहेब आहलो, शेख साहेब आहलो, तेंचे कडेन तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केलें आमकां बाबा अशें करूं. आनी आमी तसलें केन्नाच करचें ना. आमी केन्ना कायदो आजून मेरेन हातीन घेवंक ना. आजून मेरेन जर टॅक्सी कारांनी जर घेवंक ना. आमकां व्हडलें प्रोटेस्ट करपाचो ना. आमकां सरा कडेन एक डेलिगेशन वचून आमी सराक रिक्वेस्ट करूंक सोदता. तर तें आमकां तेंच्यांनी पळय 5 मिनटां केल्यार ते एक 10 मिनटां धर. 5 मिनटांनी कांयच जायना. 5 मिनटांनी कोणाचें जेवण जेवन जावचें. मेसेज कन्वे केले तुम्ही मॅसेज आतां आमी हांगासर PI साहेब आसलो तेजे कडेन कन्वे केल्या. आनी तांकां शोकॉज काडल्या. शोकॉज काडल्या 7 दिसांची. 1 तारखेर काडल्या म्हणटाले. ती काडलेली 1 तारखेर म्हणल्यार आमकां कालूच मेळ्ळें. आमी कितें केलां आजून मेरेन जो पळय आहले न्हू आमी स्टॉप केलो. कित्याक न्यू इयर गेस्ट येता आमचे. गेस्ट म्हटल्यार अतिथी देवो भव आमचे. म्हणून आमी त्या येसर आमी ओगी रावले. तरी आसतना भुरगे विचारताले म्हणून आमी काल एक मॅसेज व्हायरल केली की आमी सगळे कोलवाळे मेळचे. आनी हीच मॅसेज पुलिशेक पावली आनी पुलीस थंय मोठ्या संख्येन उपस्थित आसले. तर पुलिसाक हांगासर आमी हांगा कांय करपाचें ना. आमी फक्त डिस्कशन करता. आनी मागीर सरान म्हणलें ओके आमी हेचे कडेन या. चिमलकार साहेब आहलो, शेख साहेबूय आहलो. तेंचे कडेन आमी बरे भाशेन वार्तालाप केला थंयसर. तो वार्तालाप बरे भाशेन जाला. मात आमचो इतलोच रिक्वेस्ट आहा कितें, तो एअरपोर्ट म्हणटा तो गव्हर्मेंटाचो शॅर आहा तितून आनी GMRचो शॅर आसा. GMRचो शॅर आसल्या कारणान कितें तो म्हणटा की आपल्याक तुमी केन्नाच आपल्या कडेन येवं नाका. तुमी गव्हर्मेंटा कडेन तुमचें कितें आहा तें डील करा. कित्याक यू आर नॉट असायन टू मी. यू आर असायन टू गव्हर्मेंट. आपल्याक कळटा तुमी गाडयो चलयता म्हणून. तो म्हणटा आमी CM कडेन आमी आतां मांडूंक येया. आतां आमी रिक्वेस्ट केला PI की आमकां मातशें डेलिगेशन आमचें भितर आनी काय. लास्ट टायम तुम्ही जो थंयसर बोवाळ जाल्लो याद आसा तुमकां. लास्ट टायम GMRचेर तुमची गेटी बीन तुमी हें केली. तशें तुमचे कितें फुडें प्लॅन्स आसा प्रोटेस्ट करपाचे बी. पळय आमी मरे केन्नाच प्लॅन करिना. सर सरकारा कडेन जर बरो वार्तालाप जाता न्हू आमचो, कित्याक सरकाराकूच घेवन आमकां फुडें चलोंक जाय. खंयचेंय सरकार आसूं आमचें तशें प्लॅन काय ना. आमी केन्ना प्लॅन करिना. प्लॅन जाता तो अकस्मातूच जाता कितें. तुम्ही रावता फक्त आमी CMच्या उतराक रावल्या आनी काय.